काय मोगाचं येवकार हा मनीषा जाधव सोयीक पळयाच्यो हेडलायन्स। 70तले सुमार 80% लोक रानवटी अभयारण्यासंबंधी समस्यांक दितात तोंड जावंक ना व्हडली उदरगत म्हणत 70 उसगांव स्वाभिमानी संघटनेची मंत्री विश्वजीत राणेचेर टिका। चिंचणीचो प्रवास आनी कठीण जावपाचो हुस्को सुवातेर धाव घेवन उडयली मशिनां बंद रातच्या वेळार चालू बांदकाम थळाव्यांचे जाले बरेच लुकसाण। ताळगाव सेंट मायकल इगर्जेत पारंपारीक कणसाचे फेस्त वर्सुके फेस्त मनोवपाक भाविक एकठांय गोंयच्या दायजात भर घालपी ह्या फेस्तात लोक हजर। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। 70तले सुमार 80% लोक रानवटी अभयारण्यासंबंधित समस्यांक तोंड दितात आणि सरकारान ते विशीं खरेंच काय करूंक ना असो तांचो दावो आसा। तशेंच 70त खास करून शाळा आणि येरादारीत उदरगत व्हडली जावंक ना अशें सांगून 70 उसगांव स्वाभिमानी संघटनेन मंत्री विश्वजीत राणेचेर टिका केली। सुमार 80% लोक रानवटी अभयारण्याकडेन संबंधित प्रस्नांक तोंड दितात अशें सांगून टिकाकारांनी 70तल्या विकासाविशीं हुस्को उक्तायला। हे हुस्के परत उपरासून लेगीत सरकारान लोकांक योग्य उपाय दिवंक ना असो तांचो दावो आसा। शिक्षण आनी कनेक्टिव्हिटी सारख्या महत्वाच्या मळार 70 अजूनय फाटी आसा अशें सांगून तांणी विश्वजीत राणे हांचेर निशाणा साधलो। संघटनेन उच्च शिक्षण महाविद्यालयाचो उणाव आणि पयसुल्ल्या वाठारांनी योग्य मोबायल नेटवर्क उपलब्ध ना अशें नदरेक हाडून दिले। बरी कनेक्टिव्हिटी नाशिल्ल्यान थंयचे विद्यार्थी आपले शिक्षण चालूच दवरपाक धडपडटात आणि सरकारान ह्यो समस्या सोडोवपाक प्राधान्य दिवचे असो उलो तांणी मारलो। वाळपय 70 आणि उसगांव 70 आणि उसगांवचो स्वाभिमान म्हणून आमकां एक एनजीओ टायप हांगा करचो हेचें रिजन कितें? हेचें रिजन हांव तुमकां सांगता की आयज भायल्यान पणजेच्यान पयल्यान अशें दिसता की 70 सामकी डेवलप अशी दिसता। कित्याक एक 50 वर्सां 70 कडेन हें आसा कितें आहा ऑलवेज पावर आहा। पण हांव प्रेसार सांगपाक सोदता की 70चे 70 प्रॉब्लेम आहा। यू विल सी 70 प्रॉब्लेम्स आणि म्हाका दिसता इतलो अनडेवलप पर्ये सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी आय कॅन से स्पेशली इतली म्हाका दिसता अनडेवलप कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयांत ना। तुमी म्हणटले फाटल्या 50 वर्सांत थंयसर एक MLA आनी 17 वर्सां CM आसलो मनीस आसतना सुद्दां अशें कित्याक जाता? तर म्हाका दिसता जे आमकां लिडर दिले दे वर नॉट विजनरी लिडर। आयज तुमकां सांगपाक म्हाका अशें दिसता की 98% people don't have their land ownership. 98% लोकांक आयज ओनरशीप ना। दुसरें म्हणजे तुमकां यू विल बी सरप्रायज की वाळपय सारख्या ठिकाणी वाळपय सारखे एक आयज कॉलेज ना। ऑल द वे 24 किलोमिटर्स दे हॅव टू कम फ्रॉम वाळपय टू बिचोली। आणि वॉटर संबंधी पाणया संबंधी हांव तुमकां सांगूंक शकता की आयज गोलवाडो म्हणून एक आहा गोलवाडो किंवा तांड्या पंचायतीन युरे म्हणून एक गांव आहा। टँकरा फाटल्यान आयज बायलां भोंवता। हे विशेष सरकार म्हादई जर सायडीक भोंवता आनी टँकरा फाटल्यान बायलां धांवता हे तुमी यू कॅन इमॅजीन काय म्हणटा 70 जाण आमचे चलता। एक बुस्टर पंप लावन एक पायपलायन लावन येदो व्हडलो प्युरिफिकेशन प्लांट आहा तरी थंयसर उदकाक लागून आयज बेरवळ दवरता। आतां हांव जर म्हाज्या वांगडा तुमची सायडीक आयले न्हू आतां टँकर येता सादारण 5:30 सुमार बायलां ते लायनीन रावता। हेका आमी डेवलपमेंट म्हणटले कितें? टायगर रिजर्व टायगर आमचो विरोध ना आनी वायल्ड लायफाचो विरोध ना हांव समजता। वी आर फॉर एनवायरमेंट पण एनवायरमेंट and development should go simultaneously. दोन्ही both hand in hand वचपाक जाय। आतां NTCA तुमकां सांगता NTCA कितें आहा तुमकां NTCAचे कोर्टान वर्डीक दिल्ले आसा
आणि गोईंग थ्रू दॅट हें कितें जाणा जजमेंट वील बी सरप्रायज टू नो आतां NTCA करतना गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की आमी केन्ना ठराव घेवना म्हणटा ते NTCA जाय म्हणून आमी लोकांक सेटल करूंक ना ते इश्यू सांगता जाल्यार वर्कींग प्लेन करूंक ना म्हणटा ते आमी वागान जो रावपाक आसा पळय काली हिल टू टायगरान रावपाक व्हडलो हें लागता कॉरिडोर लागता तांकां मूव करपाक सो आमी वर्कींग प्लेन करूंक ना पूण यू वील बी सरप्रायज टू नो नॉर्मा आरोग्यान तेंच्यांनी हें केल्या पळय कोर्टान केस घातल्या तेंचो विटनेस कोण जाणा तुमी तेंचो विटनेस कॉन्झर्वेटिव्ह फॉरेस्ट विटनेस चोडनकर तेणी सांगलां कितें ऑन द बिहाफ ऑफ पिटिशनर नॉर्मा की वी हॅव मेड वर्किंग प्लॅन म्हणजे हे सरकार ब्लंडर करता सो हो ATCचो इश्यू आसा सो सगळे डिमार्केशन करून न्हू हे सगळे लोकांक सेटल करपाक जाय लास्ट हेका हे कितें आसा फाटल्या दिसांनी व्हडलें एजिटेशन जालें विश्वजीत राणी कितें सांगलें की आल्वाराचो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करता मिस्टर दिव्या राणे हॅज टेकन इनिशिएटीव लोकांनी तिका एप्रोच केलो तुमकां सांगता सॉरी टू से दिव्या राणे टोल्ड की आपणाक सिन्सियरली दिसता दॅर इज अ प्रॉब्लेम पण माय हजबंड वील नॉट एंटरटेन आपलो हजबंड ते कांयच आयकोन घेवपाक सो हांव म्हणटा कितें पर्यांक आमकां पर्या मतदारसंघान आमकां MLA आसा काय कितें तिका जर से ना पपेट कित्याक आमकां दिव्या राणे जर कांयच से ना बींग ए MLA हांवें म्हणटा की आमकां हें ना पर्यान आमकां MLAच ना गोवा 365 खातीर जाहीद हसन गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. फाटल्या महिन्यात झाल्या निदर्शना वेळार विद्यार्थी पॅलेट गनाक लागून जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी दिल्ली पुलीस स्टेशना भायर धरणे धरले आनी FIR दाखल करपाची मागणी केली. पुलिसांनी ही केस दाखल करपाक न्हयकार दिलो अशें गांधीन सांगले. दिल्ली पुलिसांनी आपल्या चालू आशिल्ल्या चौकशेचो एक भाग म्हूण कागाळीचेर चौकशी करतले अशें सांगले. गांधीन 19 वर्सां पिरायेच्या साहिल लोचाब हांचे वांगडा हजेरी लायली, जाका 20 जुलयात दिल्लीत जाल्ल्या निशेधा वेळार पॅलेट शॉटान दुखापत जाल्ली अशें मानतात. लोचाब हाच्या दोळ्याक आनी पोटाक दुखापत जाली आनी उपरांत तांणी एम्सात उपचार घेतले. गांधी म्हणटा हे पुलिसांच्या गंभीर अत्याचाराचे प्रकरण आसा आनी जापसालदारकांक धरूंक जाय अशें तांणी मत मांडले. पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है, वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों. मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए. हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए. अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, FIR नहीं हो सकता है. सिंपल सी बात है.
जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। काँग्रेस फुडारी पयली एफआयआर दाखल करपाक मंदिर मार्ग पुलीस स्टेशनात गेल्लो। कागाळ नोंद जावंक नाशिल्ल्यान तो पार्लमेंट स्ट्रीटाचेर डीसीपीक मेळ्ळो। हे बसकेत प्रस्न सुटलो ना देखून गांधीन पुलीस स्टेशना भायर निषेध सुरू केलो। गांधीन लोचाबाच्या कुडींतल्यान काडिल्ल्यो कांय गुळयो लेगीत दाखयल्यो। ताणें सांगले की वैजकी नोंदी वयल्यान विद्यार्थ्यांच्या कुडींत 200 वयर गुळयो आशिल्ल्याचें दिसून आयला। तातूंत तांच्या दोळ्यांत 3 गुळयो आसात, जाका लागून ताचे नदरेचेर परिणाम जालो। दिल्ली पुलीस आनी सरकारान पॅलेट गनाचो वापर केल्ल्याचे न्हयकारले। 20 जुलयाक जाल्ल्या निषेधा कडेन संबंदीत कागाळी पयलीच तपासपी गुन्ह्या फाट्याक ही कागाळ धाडटले अशें पुलिसांचे म्हणणे आसा। मजगती ह्या विशयाचेर पयलीच चौकशी सुरू आसा अशें सांगून भाजपा गांधी हांचेर राजकीय उलोवणी केल्ल्याचो आरोप करता। गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आनी भक्ती पेवाळगी। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। चिंचणीचो प्रवास सोंपो करपाक आशिल्लो रस्तो पोरण्यो जखमो परत उक्तो करपाक लागला। म्हळ्यारच गांवगिऱ्यांनी आपल्या आमदाराच्या आदारान रस्त्या वयले सुवातेर धाव घेतली आनी मशिनां बंद केली। रातच्या वेळार हे बांदकाम करतात, ह्या कामाक लागून घराच्या वणटीक क्रॅक्स पडल्यात। आवाजाक लागून थंयचे जाणटे लोक न्हिदूंक शकनात आनी तांकां हे विशीं पयलीं कोणेच विचारूंक नाशिल्ल्याचे तांणी सांगले। चड करून राती उसरा मेरेन चलपी बांदकामांक लागून तांची न्हीद आनी दिसपट्ट्या शांततायेक त्रास जाला अशें थंयचे लोक सांगतात। लागींच रावपी जाणट्यांक ते सगळ्यात चड जाणवता। भोंवतणच्या कांय घरांचे तडे गेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या आनी थळाव्या चालू आशिल्ल्या बांदकामांतल्यान जावपी व्हायब्रेशन आनी आडमेळींक ते दोश दितात। वयर कॉमर्स केलेलें तेमी ड्रिलींग आनी काल तेमी बंद उडयलें, ते कोणे वर्क ऑर्डर ना समना। गोवा केनाचो मनीस येयलो मार्टिन्स दिसता म्हाका, तेणें येवन तेमचे वर्क ऑर्डर ना म्हणून तेंकोरे इन हँड तेणें बंद केलें रातच्या 7 सुमार। आनी हांव म्हाजे घरान येतकच बेश्टें चोयलें, हिंगा जेवपाक बसला तेन्ना, आनी हांवें चोयल्यो हिंगा क्रॅक येयल्या त्यो, आनी ह्यो क्रॅक हे चोय हिंगा सावन हिंगा अशी सावन हे चोय। आनी हे व्हायब्रेशन जावता तेजी म्हाका सावंड लिमीट कितली आहा ती देखून खबर ना, इतलो सावंड जावपाक जायना। आमची हिंगा जाणटी माय आहा, त्या घरान जाणटी एकली आनी एक आमची आंटी आहा, हेका एटॅक येवन मारपाचें मरे। इतलें व्हायब्रेशन जाता ते दनपारची न्हीद मातशें न्हीद म्हणला दोतोरान ते न्हीद पडत आनी आमच्या रातच्या 9:30 देखून चलयता आनी म्हणटा वी आर डुईंग फॉर डेव्हलपमेंट। दिस इज नॉट डेव्हलपमेंट, दिस इज डिस्ट्रक्शन। हे म्हणटा कॉम्पन्सेशनाक आम गोंयकारांक दिवपाक हेंकोडे पयसो ना, दुसऱ्यांक दिवपाक हेंकोडे सगलो पयसो आहा, गोंयकारांकूच दिवपाक हिंगा पयसो ना तेंकोडे। वो सद्या काम चलता कितें तर ये ते पायलिंग टेस्टिंग कोताय काल हांव येयले तेन्ना न्हू द व्हायब्रेशन हांव अर्थक्वेक म्हणून फकत बुकाचे आचून मिन्स स्टडी केला, बट येस्टरडे आय कूड फील द ट्रेमर्स। हांवें म्हणलें तूं न्हीद कितको पडटा, टेम्परेचरी न्हीद ना कित ना काय चलाय ताका सी द व्हायब्रेशन पडना जाल्यार हांव मेशीन स्टार्ट कर एंड यू विल ऑल्सो फील द ट्रेमर्स एंड द व्हायब्रेशन। या हायवेचें काम चलता, होय मागीर तुमी बायपास कसो मागता तर ते टेस्टिंग कोत म्हणटाय म्हणटरी आमी हितू टेंपान मागता हें कोता आमगे कोणूय घेयना न्हू। सीएमान सांगिल्लें, सीएमान कोमदादी हें हाड म्हणे एनओसी ती दिली सीएमाक। आम भोंवताय फ्रॉम पिलर टू पोस्ट वी आर रोमिंग, बट एवरीथींग इज लायक पोरींग बॉटम ऑन डार्क स्पॅक म्हणटाय तेसो जाला। सो आम सद्या 1 kg हितू ट्रेमर्स, सो इमॅजिन द पिलर्स दॅट आर गोईंग टू कम, ही सोगलीं घरां ओदी बार मोडून पडयल्या केशी। हो प्रकल्प सुरू जावचे पयलीं कोणेच तांकां ह्या प्रकल्पा विशीं विचारूंक ना अशें गांवकारांनी सांगले। आतां तातूंतल्या जायत्या जाणांक हुस्को आसा, जर हे काम आसा तशें चालू उरलें जाल्यार घरांचें लुकसाण आनीक वाडटलें। आमी कितें म्हणटा 7-8 म्हयने जाले आमी काय एक प्रेजेंटेशन जे अलायनमेंट खंयच्यान आहा फायनल अलायनमेंट खंयच्यान आहा आनी आमकां एक जॉयंट मिटींग मागलेली सीएमा कडेन PWD मिनिस्टर आनी आमचे PWD इंजिनियर्सा कडेन प्लस लोकल पंचायत सगळ्यांक घे आनी एक पार्टी कितें डावट आहा ते क्लियर कर, पूण ते अजून पासून आमकां दिनाय खंयचे अलायनमेंट। ते म्हणटा फूल एक पार्ट म्हणटा ते फूल आहा आख्या नावेली स्किमान आख्या फूल वयल्यान वयतली, मदें म्हणटा ते सकयल मदें एक ड्रॉप जाता, हे कितें चलता तें आमकां खबर ना। सो एक पार्ट आमकां फायनल अलायनमेंट दियात आनी आमचे हे लोकांचे दांड्याक तेंगे ग्रेवियन्सीस आयकात
फाल्यां आतां अजून कांय फुल स्विंग कामूय स्टार्ट जालें ना फकत फायलिंग कोण आतां सॉयल टेस्टिंग करता तें आज फुल स्विंग काम स्टार्ट जातलें आतां खंयच्यान ट्रॅफिक वयतलें हिंगा उदका लायनाय वयर लायटीर पायपाय ड्रेनेज सगळें पयलीं चोवपाक जाय न्हू प्लॅन ना सारको कांयच ना न्हू तेजो फाल्यां तें काम स्टार्ट जातलें सो आमकां आमी डिमांड केला सद्या हें काम बंद कर आमकां ही मिटींग घे आमची लोकांची डावट आसा ते क्लियर कर तांकां एश्युरन्स कोण दितलो ती घरां आहाय कितें डॅमेज जालें जाल्यार तांकां कितें कॉम्पन्सेट करतले काय करपा न्हू ड्रायव्हर करतले आनी मागीर नाय जातले हे सगळें एश्युरन्स जाय सध्या रस्तो रुंदीकरण वा बांदकाम करचे बदला गावाचेर भार उणो जातलो आणि घरांक चड लुकसाण जावचें न्हय अशें सांगून अधिकाऱ्यांनी बायपास रस्तो बांदचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. राती आमी काम बंद केलें अराउंड 6:30 MLA बी येवन काम बंद करूं आनी वी कॉल्ड अप PWD हायवे ऑथॉरिटी ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना म्हूण स्टार्ट केलें सगळे फोटी माताय खबर ना म्हणटाय आज आतां बोलते सांगताय राती आमकां फोन मारलो बोलते आमकां खबर ना म्हणटाय स्टार्ट करता आमी तांकां सांगितलें आपूण हाडले आनी टिल अनलेस यू डोंट गिव अस अ प्रेजेंटेशन यू डोंट स्टार्ट द वर्क आमी इतली वर्सां जालीं बायपास मागताय आमी रिजनल प्लॅनाचेर एक प्रपोजल घायलो बायपास ती हे घर डॅमेज जाचना म्हूण आयज आमची पड भिरांत जालोली ती रियलिटी जाली थंय घर डॅमेज जावच्या लागली आनी घर कालचें पयचें न्हू ह्या घराचोय 100 वर्सां 50, 60, 70 वर्सां पयले हायवे एक दिसान जाल्यार 20-30 इयर्स जाली 1980 कितें केलेलें त्याच पयलीं ही घर नाय आनी तेन्ना तेंगेलो प्रपोजल आसलो इट वॉज अ डिफरंट जसो पयल्यांनी हायवे करपा आसलेले हें नासलेलें वयल्यान सो आज तुम्ही काम बंद केला सद्या काम बंद केलां फर्स्ट थिंग इज नाव 45 meters yes they have freeze there can be no development for the 45 meter both the sides 45 to 80 लोकांगे people are the losers the locals are the losers गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. ताळगाव सेंट मायकल इगर्जेत पारंपरिक कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. वर्सुकी कार्यावळीक थळावे लोक एकठांय आयले. गोंयच्या दायजात भर घालपी ह्या फेस्ताक भाविक हजर आसले. पळयात दायजाचे दर्शन दिवपी कणसाचे फेस्त. थळाव्यांनी एकठांय येवन ताळगाव धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवन बेसाव घेतले. चालीरिती आणि श्रद्धेचेर खोलायन रुजिल्ले ह्या फेस्ताक समाजान सक्रियपणान वांटो घेतिल्लो. धर्मीक विधी आणि पारंपरिक चालीरितींक लागून हो प्रसंग जिवीत जालो आणि पुराय गावात उत्सवाचे वातावरण निर्माण जाले. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं तुमच्या आत्म्या सभेत मोगाड बाबा भयणो सोर पदवीदार देवा आमी वाखाणुया. ताणें आपले सोर शक्ती पृथ्वी रचली. आपले पुर्वी सुणीन ती ग्रीस गेली आणि मनशान कमाक्षी करून तातली उत्पत्तींतल्यान आपल्या जिविताचे पोसण करच्याक ती मनशाची आदीन केली. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं. बियां दिती झाडां आनी बियां आसलेले फळाचे रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. देव तो देण्याची सोड तर तुमची
आशीर्वाद घालूं. आणि तुमचो भाव कोणादीक करूं आणि ताच्या देण्यांनी संतोष भरीन जावं. ताका तुमी सासणाक वाखाणूंक पावूं. आमेन. जावं बिशप ऑल्विना कडल्यान आमचो पाद्री आसा ह्या गांवचो पूत फादर रेगन, तेच बरोबर फादर रॉनल्ड, ताचे कडल्यान जायते फावटी आयकता तालगांवच्या भावा भयणांनी आमचे सिंधुदूर्गचे दियोसीसीचोवें किरीत हुस्को दाखयला. देखून आख्ख्या म्हज्या पाद्री बाबांक आमचे दियोसीसींतल्या लोकांक आनी आख्खी दियोसीसीक सांगाताक घेवन तालगांवच्या दर एका भावा भयणांक हांव खार संतान दिन वाचतां. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात ह्या सप्तकाच्या शेवटाक लेगीत हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सध्या हवामान विभागान खासा शिटकावणी दिवंक ना. फाटल्या 24 वरांत कांय सुवातांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो, पूण गडगडाट उटंगराचो पावस वा नेटाचे वारे नाशिल्ले. फुडल्या सप्तकात लेगीत ह्या परिस्थितीत व्हड बदल जावपाची चिन्हां दिसनात. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. राज्या खातीर हवामानाची कसलीच शिटकावणी IMDन सध्या दिवंक ना. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. राज्यात हलको तो मध्यम पावस, हवामानाचो ना खासा अलर्ट. वत पावसाचो खेळ, तापमानात ना व्हड बदल. तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती. कसलीच ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.